की GIDCन खुबशे स्कॅम जाला आनी जेन्ना ते काँग्रेस सरकार येतकीर ते तुमचेर प्रूव करतले म्हणटा. पयलें स्वता तो स्वप्न पळयता काँग्रेसा कडेन येतलो आनी तो मागीर स्कॅम प्रूव करतलो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हांव ताका सांगूंक सोदता, मायकल लोबोन ताणें ते स्टेटमेंट केल्लो आसा की ते कसले स्कॅम ना. See, we are governed by we have a minister of industries. त्याचे भायर कसले मागीर डिसिजन घेता, द बोर्ड टेक्स अ डिसिजन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. In the board of directors we have we have GSI, we have GCCI, all the IS officers there, and whatever is taken very clearly. हांव ताका मायकलाक सांगूंक सोदता, तो आतां इलेक्शन येता लागीं पावता, तो कितें उलयता ताका कांय खबर ना. He has lost it completely. I'm challenging him to prove the allegations against me. And if he can prove that from the day one, I've taken over the IDC responsibility, so to prove करूंक शकता की आनी म्हणजे कसले एलिगेशन कसले फ्रॉड I will resign tomorrow. Otherwise, tell him if he's got the guts to resign himself. It is not the PDA. Then PDA then there are strictures against the High Court. When he is the chairman of PDA, he has taken decisions even without the board meeting. And there are strictures passed by the High Court. There are strictures passed by the High Court that he should not take any more decisions as a chairman. So ते मुझे केन्ना जावना केन्ना जावचें ना, फुडें जावचें ना. पयलें when I was chairman housing board तशें केन्नाच करून दिवंक ना. I'm very very particular on these things. So I want to tell आमचो ex minister and उमेदवार कितें उलोवन थंय उलयनाका. तो समज कितें उलोवन तो लोकांक फोटो येता, लोकांचें कितें घालून लोक नो टुडे that what is who's Michael Lobo. When Michael speaks, it's like the gutter flows. He's a gutter basically. He doesn't know what he's speaking. So he should get all his facts, figures properly and then come with evidence and speak accordingly. त्या खातीर ताका the garbage मंत्री केला, cultural मंत्री. What he speaks is like garbage or garbage thrown all over. That's the reason. And that is blended with his as a minister, garbage minister, cultural minister. There's blending because he's a gutter basically. ग्लेन बाब तो अनेक म्हणटा की ह्या फावटी फूल बार्देस काँग्रेसीचे कॅप्चर करतले आनी जेन्ना हल्दोनान भोंवता तेन्ना म्हटलें की ग्लेनाक ह्या फावटी घरा धाडपाक जाय. तेणें कांयच करूं ना. जे रस्ते केला पळय ते सगळे इंजिनियरांनी केला आनी हे नॉट डन एनीथींग इन हल्दोना. मायकल आमचो सतत उलयत आसता. ताजें कितें जालें न्हू, तो मंत्री जावन आयज तो आमच्या मतदारसंघान आयज तो आयला हल्दोनच्या उमेदवाराक तेंको दिवपाक. आनी तेन्ना तो येता वेता तो आमचे रोड्स पळयले ताणें, ब्युटिफूल रोड्स, सारके वेल रोड्स फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी. ताणें फूल भोंवपाक जाय आनी ताणें आपल्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवंक ना कंप्लीट. तो सरप्रायज तो मंत्री जावन ताज्यो फायली ताणें क्लियर करूंक शकले ना. पूण ग्लेन टिक्लोन प्रत्येक सगल्यो फायली सगळे क्लियर केल्ले आसा. तें ताका दिवना तेजे पोटान दुखता. So basically he's wondering as a MLA how could Glenn do all these works and when he could not do. So तो म्हणटा आतां ते रोडीचें काम करता. रोडाचें काम केन्ना करपाक जाय आसलें तर. पयलें स्वतेर महामारी आयली COVID-19. तेजे उपरांत लॉकडावन आयलें. सगळे कॉन्ट्रॅक्टर थोडे गांवांक आसले, थोडे हांगा आसले, थोडे कोवीड जाले, थोडे सगळे लेबरर्स 6 जाण आपल्या राज्यान आसले. सो ऑल दीस कन्फ्युजन वॉज देयर. तेजे उपरांत थोडे सायक्लोन जालें. सायक्लोन वॉज देयर, वी अफेक्टेड बाय सायक्लोन. ती खूब त्रास जाले गोंयभर. आमच्या मतदारसंघान खूब पोल पडले, झाडां पडले भरपूर. डेट टायम विदीन 3 days वी क्लियर्ड एवरीथींग. तेजे उपरांत पावस पडलो. रेन्स वर हेवी दिस टायम. इट वॉज डिलेड. पूण वर्क ऑर्डर खूब वर्क ऑर्डर म्हज्या हातीन आसले आनी त्या खातीर आय हॅव गॉट ऑल द वर्क्स टुडे. यू कॅन सी आमचे मदीं भोंवता सगळे आमचे कामां सगळे क्षेत्रांनी जावंक आमचे रोड्स, मे बी बांद्स, भरपूर बांद्स हॅव डन. बांद्स वर निग्लेक्टेड फॉर सो मेनी इयर्स. हांगा डेप्युटी CM जावन गेलो हांगा फॉर मेनी इयर्स, बट बांद्स वर निग्लेक्टेड.
म्हजो फर्स्ट लक्ष आसलो बंदाचेर आनी ते बंद हांवें रिपेर केल्ले सो दॅट आमचे फार्मर्स तांचे फुडलें जनरेशन कॅन टेक एडवांटेज एंड दे कॅन गेट इनवॉल्व इन एग्रीकल्चर. मागीर लायट इश्यूज लॉट ऑफ लायट्स बीन सॉर्टेड आउट. आय बीन सो मेनी अपग्रेडिंग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर्स, न्यू ट्रान्सफॉर्मर्स, खूब अंडरग्राउंड केबलिंग 30 ते बी काम केल्लें आसा. आनी ताजे भायर ऑलमोस्ट माय फायल इज मूव टू डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी इन द सेक्रेटरी ऑलमोस्ट 120 crores एज ऑफ टुडे 11 kV. तो एक हांव फुडें करून घेतलो एंड इट वील बी ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द इश्यूज वील बी सॉर्टेड आउट. ताजे भायर वेगळे क्षेत्रांनी भरपूर कामां जालीं ऑलमोस्ट टू ट्यून ऑफ 100 crores. सो हे मायकलाक आयज तो सारको अवेलर जाला. इज अ फ्रस्ट्रेटेड मॅन एज आय से. तो खबर ना तो म्हणटा बार्देस तो सगळे बार्देस आपले ताब्यात हाडटलो. टेल हिम टू टेक केअर ऑफ हिज ओन सीट फर्स्ट इन कलंगूट. ताणें फॅमिली राज केल्लें आसा. फॅमिली राज आपल्या बायलेक त्या वटेन बसयला, हांगा बसयला. ताजें कितें जालां न्हय मायकल बाब, हुशार तो समजता. चड हुशार इज नॉट गूड, ओवर स्मार्ट इज नॉट गूड. ताजी एक प्लॅन आसलो भारतीय जनता पार्टीक धोको दिवपाक. सगळे तो आमचे बाप जयेश सलगांवकाराक, रोहन कौंटे सगळ्यांक धरून करून तो यू वॉन्टेड टू बॅक स्टॅप. आयज ताका पक्षान आमच्या भारतीय जनता पार्टीन ताका वयर हाडला, ताका मंत्री केलो, सगळें केलें. आनी तो रावलो सगळे येवन उडी मारपाक. पूण जे तेन्ना आमचो जय सलगांवकार भायर सरलो आनी ताजे उपरांत रोहन भायर सरलो, his whole plan got destroyed. So he was a madman. एक सुनो पिसोदो कसो जालो तो नको, and ego hit him very badly. And now I don't know what to do. So now ताजे भायर फुडें एक उमेदवार आमचो बाप तारक आरोलकर वेसन कावन्सिलर, ताका इतलो चोडून गेलो, ताका घातलो त्रासान. बाप रिजिनल ताका घातलो त्रासान. नाव is a new entrant in the party. And the Congress are watching him. Opposition leader is watching him as to what he is doing. कोणाचे परमिशन घेवन कन्सल्टेशन केना आपले ओन डिसिजन घेवन त्या दोगां जाणांक घातले त्रासान गेले. सो दिस इज एक्झॅक्टली वॉट इज अवर मायकल लोबो. सो मायकल लोबो शूड टेक केअर ऑफ हिज ओन बेस्टन. ताका गरज सांगपाचें ना आनी डेव्हलपमेंट कांय करूंक ना आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट करूंक ना म्हणटा तो. ताणें स्वता आपलें ओन डेव्हलपमेंट केल्लें आसा. कसलें डेव्हलपमेंट? Kalangut पळयत बसत. आयज Kalangut today is a known, Kalangut beach is a known beach. It's on the plane, on the world map as a tourist destination, and also Kolwa beach. We have our businesses there. Today you see what is happening. Anyone who goes is not a beach anymore. Then increase in prostitution, increase in drug trafficking, atrocities on women. Kalangut, Kandoli, and complete Dongur, सगळे शेतां काबार केल्ले आसा. ते कितें दवरला ते मात ब्युटिफूल. इट्स वन ऑफ द नोन ऑन द वर्ल्ड मॅप कलंगूट बीच. बीचार सगळे कन्स्ट्रक्शन हाडली, ओडीपी केले, ओडीपी करून पिडे केली. विथ अ फ्यू लोकांक पटून सांगलें न्हू हे तुमकां फायदो जातलो. थोड्यांक फायदो जालो ना म्हणना, पूण व्हडलो फायदो आपले करून घेतले ताणें कंप्लिटली. आनी सगळे भायल्या लोकांक हाडून, दिल्लीकारांक हाडून ताणें आयज कलंगूट काबार केल्लें आसा आनी कांयच दवरूंक ना. आयज आमचो उमेदवार ऑफ भारतीय जनता पार्टी, एक बरो उमेदवार, स्ट्रॉंग लिडर, आयज जोसेफ सिक्वेरा आयज भारतीय जनता दिल्लो आसा. आतां ताका इज गॉट अ कोल्ड फीट नाव एट द मोमेंट because he is a leader who is last 3 decades he has been working as a sarpanch, 2 decades and last 10 years as a punch, and he is doing a good job. So Michael Sazmula ki ते कोणीच आसना. लास्ट मिनिट भायर सरला सगळे थोंड जातले. no one will have the guts. असो वेज वेता ते पयशे उडयता, ऑफरी कोत्ता, म्हाका कॉल जाता आमचे वेता कार्यकर्त्याशी. ही गोज टू 5 members, आम ऑफरिंग यू 10 lakhs, 15 lakhs, XYZ. But no one is believing him. ताका खबर तो एक तो उलयता तो दुसऱ्याच करता. आनी हिचेर पयशे हाडला. इवन आय एम एन MLA.
We are colleagues basically. You check, you go on the Google, you go on the, we आमचे लोकांक ताका हे दिवचे पडटा कितें म्हणटा ते आमचे balance sheet accounts. You see his rise and you see Glen Ticlo's rise. ताणें पळयलें आमच्या मतदारसंघान आल्दोना constituency is a beautiful constituency. It's like a virgin constituency. तो रावला अशें की आयज हांगा येवन तो उमेदवार आमचो आसा न्हू तो बाब एडवोकेट कार्लोस सगळे ताका पयशे उडोवन तो जिखून हाडून सगळे काबार करतलो आय एम टेलिंग यू ही इज ओन्ली एक तो मुखाडो म्हणटात न्हू मुखाडो आमचे उमेदवार आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी काँग्रेस एक आसा तो ताजेर एक फेस मास्क आसा मुखाडो म्हणटात ताका ते मुखाडो काडीत जाल्यार हांव मायकल लोबो दिसतलो आनी तो रावला आल्दोना कशें ते डिस्ट्रॉय करतलो ओडीपी हाडटलो म्हाका बी सांगता आनी तूं कित्याक कोन्ना पीडीए कित्याक करना आय ना गरज ना I want my constituency for posterity, for the future, my generation, let be as it is. My people don't want my hills and fields to be destroyed. Guys, Kalangut, ek bhai marta hu. Ek bhai mat, I live there. Bhai kusle bhai. The TDS is almost 280, 300. In sorry, inche belta, kitak. Infrastructure hai na, building after building, logan galle, ye ketle, te kele, pushe kele. That is all is focused on. And eyes, तो पयशे तो वोतूंक सोदता आनी तो फुडली नेकेत्र पळयता देव आसा देव न्हिदोंक ना आमी तरी न्हिदतात आमी जॅम करतात देव न्हिदोंक ना ही वील कम टू नो ऑन द 10th of March. We will come to know when the results are out. And all the 7 seats of Bharatiya Janata Party will come, all the 7 seats of Bharatiya will come to Bharatiya Janata Party. That is for sure. And we'll form a government in majority.